आईच्या पयल्या वाचपांत आनी तिसऱ्या वाचपांत आमी कशें मागणें करूंक जाय आनी खंयच्या तराचें मागणें देवाक मानवता वा मानवना हाची खबर सांगल्या. पयलें वाचप सिराकाच्या पुस्तकांतलें. ताचो बरोवपी बेन सिराक म्हणटा, अनाथांचे मागणें देव आयकतलोच. विधवांचे मागणें, विधवा म्हणजे जे अस्तुरेचो घरकार ह्या संवसारांत आतां ना, देवादीन जाला, तिचें मागणें देव आयकतलो. आनी खालत्या मनशांचें मागणें कुपा मेरेन पावतलें, वयर मळबार, आनी तें शार्ती पावले बगर रावचें ना. म्हणजे देव अनाथांचें मागणें आयकता, विधवांचें मागणें आयकता, दुबळ्यांचें मागणें आयकता आनी खालत्या मनशांचें मागणें आयकता. जायते फावटी आमी मागलें आमकां मेळना. कित्याक गाय? घडये आमी खालत्या काळजाची नांव देवा कडेन येवन आमी वांटपण करता. तूं म्हाका हें दी, हांव तुका हें दितां. तूं म्हाका हो उपकार कर, हांव वाती पेटयतां, हांव मिसां दितां, हांव फुलां दितां, हांव वेलांकणी वेतां आनी खंय वेतां. असल्यो गजाली आमच्यो. असलें मागणें देव आयकतलो ना. देवाक आमची गरज ना हें आमी समजून घेवंक जाय. आमकां देवाची गरज आसा, देखून ताचे मुखार आमी खालती जावंक जाय. संवसारी मनशाक पयशे दिवन आमकां जाय तें जोडूं येता. देव भ्रश्टाचारांत ना. तो सगळ्यांक एक सारक्या मापान मेजता. कोणाचेरच देव अनीत करिना. आमी अनीत करता. घडये हाका लागून आमचें मागणें देवा मुखार पावना. आनी केन्ना केन्ना आमी खालत्या काळजान जरी मागणें केलें, आमी मागलें, केन्ना केन्ना देव दिता, केन्ना केन्ना थोडें दिता, केन्ना केन्ना आमी मागलेलें दिना, दुसरें दिता, आनी केन्ना दिना. कित्याक गाय? कित्याक तो जाणा आमकां दिवंक जाय वा दिवंक नाका, तो ठरयता. हें आमी समजून घेतल्यार आमी केन्नाच देवाचेर रागार जावची ना. देवाक जाय जाल्यार आमचें मागणें तो आयकतलो. पूण आमी मागूंक जाय. कित्याक? आमी संवसारी मनशां, आमच्यो गरजो आसात. पूण आमी मागूंक जाय फकत संवसारी वस्तू न्हय. आमी मागूंक जाय आत्मीक विशय. म्हाका कोणाचो राग आसा, तो राग भायर घालूंक जायना. म्हाका बोगसाणें दिवंक जायना. म्हाका दुसऱ्यांची नसाय जाता. हांव दुसऱ्यांचें नांव पाड करतां. हांव दुसऱ्यां विशीं वायट चिंत्तां, वायट उलयतां, दुसऱ्यांक वायट करतां. असल्यो वायट संवयो म्हजे भितर भरल्यात. सायबा त्यो काड म्हूण हांवें देवा कडेन मागल्यार तो म्हाका आदार करतलोच. कित्याक ह्यो संवसारी वस्तू न्हय. तिसऱ्या वाचपांत जेजून एक वपार सांगली. आपूण नितीवंत, आपूण प्रामाणीक, आपूण सात्वीक म्हूण चिंतल्या मनशांक जेजून ही वपार सांगली. आनी ही वपार आमी जाणा. दोग जण मागणें करूंक जेरुजलेमांत आसच्या मंदिरांत गेले. एकलो फारिझेव, तो फुडें वेता, उबो रावता आनी आपणाचीच बडाय उलयता. हांव सातोळ्यान 2 पटी उपास करतां. फारिझेव सोमारा आनी ब्रेस्तारा उपास करताले. आनी आपूण उपास करता म्हूण लोकांक दाखोवंक ते तोंड दुखीचें करताले आनी सगळ्यांक गमताले आज उपास करता म्हणून. ते उपास करताले देवाक लागून न्हय. आपणाक नांव जोडूंक जाय, आमी हेरां परस वयले, उंचले, व्हडले ह्या चिंतपाचे ते फारिझेव. आनी तो मंदिरांत येवन आपलेंच उलयता. हांव सातोळ्यान 2 फावटी उपास करतां. हांव जी येणावळ म्हाका येता इनकम तांतल्या 10तलो 1 वांटो म्हणजे 100 रुपये जर म्हाका आयले
10 रुपये हांव देवाक दितां अशें तो सांगता. आनी जेजू म्हणटा वो फारिझेव आपल्या पातकांचें बोक्साणें जोडून घरा वचूंक ना. कित्याक तितलें मात न्ही. तो कितें म्हणटा, वो तो पळय फाटल्यान वो आसा कर वसूलदार. आमच्या बायबलान तें दंड वसूलदार म्हूण घाला. तें चुकीचें भाशांतर. दंड वसूलदार म्हणजे तो फायन कलेक्ट करता तो. कर वसूलदार म्हणजे टॅक्स कलेक्टर. तो कर वसूलदार आसा पळय तो हांव तसलो न्हय म्हळ्यार आपली वडवीक उलयता, देखून ताका बोक्साणें मेळूंक ना. पूण तो कर वसूलदार पातकी फाटल्यान रावलो, तकली बागावन देवा कडेन ताणें बोक्साणें मागलें, सायबा हांव पातकी म्हाका बोक्शी. आनी जेजू म्हणटा तो पातकांचें बोक्साणें जोडून घरा गेलो. आमी इगर्जेक येता, चडशीं आयतारा येता, थोडी सदां मिसाक येतात. आमी खंयच्या उद्देशान इगर्जेक येता काय? आमी त्या कर वसूलदारा भाशेन खालतीकायेन येता, वो आतां फारिझेवा भाशेन आमची वडवीक दाखोवंक येता. कांय जाणां पळया, चड करून आमच्यो अस्तुऱ्यो आनी चलयो आपल्या आंगाचें प्रदर्शन करूंक येतात. आपूण कशीं दिसता तें दाखोवंक. मागीर आंगाक चिडकोवपाचें वस्तूर, पातळ वस्तूर असलीं घालून येतात. तीं जेजूच्या मोगान येतात ना. तांकां सगळ्यांनी पळयल्लें जाय आनी म्हणूंक जाय, हा तुजो ड्रेस कितलो बरो आसा, तुजो विस्तीद कितलो बरो आसा, हाचेर सगळ्यांची नदर वचूंक जाय. ह्या उद्देशान येतात. कांयच फायदो ना. थोडीं जाणां येतात भांगार, कितलें भांगार घालचें तांकांच खबर ना. हांगासर सुद्दां पळयला दादले, ह्या 5 बोटांक, ह्या बोटाकूय मुदी घालून येतात. कोणाक दाखोवंक? इगर्ज कुडीचें प्रदर्शन करचो जागो न्हय, इगर्ज भांगाराचें प्रदर्शन करचो जागो न्हय. आमी माणसुगेचें नितळ नेसण न्हेसूंक जाय, दुबावच ना. आनी मागीर कांय जाण येतात आपलें व्हडपण दाखोवंक. तांकां हेर दिसांनी वाचप करप नाका. फेस्तांक परबांक ते पयलीं येतात आनी हांव वाचतां म्हणून झगडीं करपी आसात. म्हणजे तांकां कितें जाय? नांव जाय. कित्याक फेस्ता दिसा जायतो लोक आसता, सगळ्या लोकांक म्हाका पळोवंक जाय. जेजू गेलो फोंडान आनी हांव म्हाका वयर दोंगरार दवरतां. कसलें पळय आमचें चिंतप. हें चलता न्ही आमच्या इगर्जांनी? हें सारकें आसा? हाचेर आमी बडी मारूंक नाका. फकत पाद्रींनी बडी मारल्यार पुरो? लोकांनी बडी मारूंक जाय. तुमी खंयच्याय एका हिंदू मंदिराक वचात, कितल्या माणसुगेन थंय लोक मंदिराक येता. गुरुद्वारा आसा बेती, पणजे न्हंयचे पलतडी, गुरुद्वाराक वचा, थंय कितल्या माणसुगेन सगळ्यांनी वेचें पडटा. मातें सयत आमचें पडटा. हांव म्हणना आमी मातें धापूंक जाय म्हणून, पूण गुरुद्वाराक वेतलो जाल्यार फकत अस्तुऱ्यांनी मात न्हय, दादल्यांनी मातें धामचें पडटा. एक तुवालो माथ्यार घालचो पडटा आनी एकदम फुडें बसचें पडटा. नाजाल्यार तो ग्रंथी, तांचो धर्मगुरू ताका ग्रंथी म्हणटा, तो म्हणटा भाई साहेब, बहन जी आगे आइये, इधर बैठिये असो तो फुडें बसयता. आमच्या इगर्जांनी कितेंय जाता, खंय बसल्यारय जाता, कितेंय केल्यार जाता, केन्नाय मिसाक आयल्यार जाता. कोमुंजा वेळार येवन मागीर कोमुजांक येतल्यार आमी मीस आयकलें म्हणटा आमी. मीस आयकुचें न्हय, मीस भेटोवचें आसता. जेजूच्या मिसान आमी पुरतो वांटो घेवंक जाय. प्राचिताची रीत पासून बेसांव दिता मेरेन आमी थंय हाजर आसूंक जाय. कित्याक आमी येता जेजूच्या मोगान, पाद्रीच्या मोगान न्हय, पाद्रीचें तोंड पळोवंक न्हय. हें तर आमी समजून घेतलें तर आमच्या थंय कितली खालतिकाय येतली. आमी घरान तेर्स करता आनी ह्या दिसांनी गोंयांत तरी सायबिणीची इमाज येता. लोक म्हणटा आज आमगेर सायबीण येता. सायबीण येना, सायबीण तुमच्या घरांत आसाच. सायबिणीची इमाज येता, ती आनी हाडूंक जाय अशें कांय कायदो ना. जरी थोडे पाद्री बळ करतात तें सारकें ना.
कोणाक मन आसा ती हाडून दीत, हाडिना कांय जायना. जावं सायबिणीची माज आमच्या घरांत येता, आमी घरांत तेर्स करता, आमी नमान मरिये म्हणटा. सायबिणीन कितें म्हणलें, हांव जावन आसा तुजी चाकरण म्हणलें. तिका विंचून काडली देवान, आपल्या पुताची आवयक जावं केदो व्हडलो मान तिका. ती म्हणटा हांव चाकरण. आनी आमी म्हणटा आमी देवाचे सेवक, आमी देवाची चाकरां. ह्या चिंतपान आमी आसा वो आमच्या व्हडपणाच्या चिंतपान कोण आपल्या जात घेवन मिरयता. आनी तांकां हांव सरळ म्हणटा, क्रिस्तांवा मदें जात ना, एकूच जात आमची जेजूची. आमी जेजूची, एकामेकाक भाव भयणी, आमची जात क्रिस्ताची. कोण तर जातीचें व्हडपण उलयता, हांव ताका म्हणटा तूं क्रिस्तांव न्हय, तूं सोड क्रिस्तांव धर्म आनी तुका खंयच्या धर्मांत वचूंक जाय त्या धर्मांत तूं वच. कांय जाणां आपली ग्रेस्तकायेचें व्हडवीक गाजयतात. इगर्जेक जायतें दान दितात, मागीर नांव मेळटा, मागीर फादरा कडेन बरो संबंद उरता म्हणून लाद्रू 10,000 दितना शेजारी पेद्रू म्हणटा हांव 20,000 दितलो, कित्याक हांव लाद्रू परस ल्हान न्हय. पळय असलें कॉम्पिटिशनूय आमच्या क्रिस्तांव लोकां मदें चलता. म्हणटच थंयसर खालतीकाय ना. म्हणटच आयची वाचपां आमकां खालतीकायेक आपयतात. आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांब पावलो तिमोथीक म्हणटा हांव बरें झुजलां, जो वावर हांवें करूंक जाय तो हांवें केला, आनी आतां हांवें वेचो वेळ लागीं पावला, आनी आतां म्हाका एकूच उरला तो मुकूट म्हाका आनी हेरांक जेजू निमाण्या दिसा दितलो. तर आमकांय तो मुकूट मेळूंक नाका. तर मुकूट मेळूंक जाय आमी खालत्या मनान आनी काळजान देवाची आनी देवाचे परजेची सेवा करूंक नाका. जर आमी व्हडपणाच्या चिंतपान जियेता, देव आमकां सकयल उडयतलो, हें जेजू म्हणटा. ही म्हजी उतरां न्ही, तुमी आयच्या वांजेलांत आयकलें. जो आपणाक व्हड करता ताका देव सकयल उडयतलो, आनी जो आपणाक खालतो करता ताका देव उंच उबारतलो. म्हणटच खालतीकायेचें काळीज आमचे थंय देवान रचूंक देवाचो आदार ह्या मिसा वेळार मागुया.